मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 28 वळी 1 ते 20. जेजू पुनर्जीवन जाता. सोनवार सोरल्या उपरांत सातोळ्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मागदालाची मारिया आनी दुसरी मारिया समाधी पळोवंक गेल्यो आनी ओवचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली. सर्वेस्वराचो एक दूत स्वर्गावेलो देंवून आयलो. ताणें फातर गुंडावन कुशीन काडली आनी आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलाण्या भाशेन आनी ताचें आंगलें हिमापुरी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या ओस्तोर्यांक म्हळें, भियो नाकात. खुर्सार मारलोल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणें देवान ताका पुनर्जिवंत केलां. ताका दवरलेलो ती स्वाद येवन पळयात आनी बेगीन वचून ताच्या शिसांक सांगात, देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. आनी पळयात, तो तुमचे फुडें गालिलियाक वेता. थंय तुमी ताका देखतोल्यात. पळयात, हेंच तुमकां सांगूंक आयलां. त्यो वस्तुऱ्यो भियोन भियोन आनी व्हड खुशालकायेन समाधी सोरशिल्ल्यो वेगीन कोडसोरल्यो आनी धांवाधांवी ताच्या शिसांक कुळीत करूंक गेल्यो. आनी ओवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून ताचे पांय धरले आनी ताका नमस्कार केलो. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भियो नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. पारो कोर्तुल्यांचो वाको. त्यो वाटेर आसतनाच राखणदारांतल्या कांय जाणांनी शारांत येवन घडलोलें तितलेंय मुखेल यादनिकांक कळीत केलें. आनी जाणट्यां बराबर सभा जमोवन एक थाराव घेतलो आनी बरेच पयशे सैनिकांच्या हातांत घालून तांकां म्हणलें, तुमी अशें सांगचें, आमी न्हिदलोले आसतना ताच्या शिसांनी रातयां येवन ताका चोरून व्हेलो. आनी हे राजपालाच्या कानार पडत बी आमी ताका समजयतल्यो आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतल्यो. म्हणटच सैनिकांनी पयशे घेतले आनी आपणाक शिकयल्ले प्रमाणें केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें शिंपडली आनी आयचो दीस पर्यंत ती चलता. जेजू शिसांक दिश्टी पडटा. 11 शीस गालिलियाक गेले. जेजून आपणाक मेळूंक सांगलोल्या दोंगरार. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, सर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला. म्हणटच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्या त्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात आनी जाणो जायात. सोदांच सोदां, होय, काळा युगाचे संपादने पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां.